मांडवीच्या आदल्या पुलार अपघाताचे प्रमाण वाढिल्ले देखून येरादारी पोलिसांनी अपघाताचे प्रमाण कमी जावपाक लागून रस्त्यामदी येरादारी कोन घाल्ले। पूण येरादारी कोनाची अवतिकाय जाल्ली आसा। देखून येरादारी पुलीस निरीक्षक चेतन सौलेकर हांणी कारवाय करतले अशें सांगले। तशेंच पुलाचेर ओव्हरटेक करचे न्हय अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें। आमी मांडवी ब्रिजाचेर ओल्ड मांडवी ब्रिजाचेर कोन घातले ताकी लोक आमी पळयल्ले की खूब कडेन थंय एक्सिडंट जाल्ले बिकॉज लोक ओवरटेक करून वयताले आनी ताका लागून एक्सिडंट जाताले। सो आमी एज पर इंस्ट्रक्शन्स ऑफ सुपिरियर्स आमी थंय कोन घातले सो दॅट लेन डिसिप्लीन उरपाक जाय म्हणून। पूण कशें आहा लोक म्हळ्यार सारके हे लेन डिसिप्लीन पाळना कारणान थोडे कोण डॅमेज जाले आमचे, थोडे गाडयो मारून डॅमेज जाले आनी सो म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आहा लोकां कडेन की ते आमी ते कितें घातलां पळय ते एक्चुली टू एन्श्योर दॅट देर इज प्रॉपर लेन डिसिप्लीन आनी एक्सिडंट अवॉयड करपाक। पूण ताका लागून आनी दॅट इज एन इंडिकेशन की तुमी त्या ब्रिजाचेर स्लो चलोवपाक जाय म्हणून। स्लो बिकॉज ते फक्त एक सिंगल कॅरेज ब्रिज तो म्हळ्यार टू वे ब्रिज तो। सो म्हाजी रिक्वेस्ट आहा लोकां कडेन की ते आमी कोण सपोज परते घातले सुद्दां जाल्यार लोकांनी मातशें केअरफूल चलोवपाचें आनी ओवरटेक करप ना त्या ब्रिजाचेर। ना गाडयो मारता म्हणजे कशें आहा थोडे ओवरटेक करपाक रातच्या टायमार राती स्पेशली ओवरटेक करून कोण चलयता पळय तेंच्यांनी कदाचित तेंचे गाडी लागून ते डॅमेज जाले आसूं येत। पूण तरी आमी CCTV फुटेज चॅक करतात। ओके CCTV फुटेजचे आसा हांगा मालीम जंक्शना कडेन, सो ती चॅक करून आमी पळयतले। इन्वेस्ट गोंय 2024 वेवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्वेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात। उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी। इन्वेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदादी दोनापावला। चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात।